किलो साऊथ गोवा म्हणजे साऊथ गोवाचें आमचें हॉस्पिटल आनी जीएमसी कितें जाता केन्ना केन्ना पेशंट एडमीट जालो आनी हाय रिस्क पेशंट आसा जाल्यार ताका कशें आसता ऑपरेशन म्हणजे भंय कितें आसता ऑपरेशन करतूच सुनी हो जर पेशंट सिरियस जालो ताका वेंटिलेटर जाय जाल्यार आयसीयू बेड जाय जाल्यार ताका जर आयसीयू बेड ना जाल्यार ते हें करनात कितें करनात ऑपरेशनाक घेना सो त्यामुळे कसो पेशंटाक डिले जाता तुका आनी खुबशे फावटी अशें जाता की पेशंटाक आयसीयू वेंटिलेटर बेडाचेर घालता जाल्यार वेंटिलेटर नासता सो त्या खातीर जर वेंटिलेटर आयसीयू बेड विथ वेंटिलेटर वाडयले जाल्यार हो डिले कमी जातलो आनी केन्ना केन्ना शिफ्टिंग करपाक तुमी आयकलां आसतलें आयसीयू बेड विथ वेंटिलेटर सो ही गरज आसा कित्याक हो काय इशू कमी जावचो ना जितली वर्सां फुडें वाडटा तितले आनीक बेडाची गरज आसताली कित्याक जेन्ना 1990 सुरू जाल्ली जीएमसी तेन्ना हांव जस्ट फर्स्ट इयर स्टुडंट आसलो सो आमी एक्चुली सकयले जीएमसीन आसल्यानी थंय ट्रेनींग घेतल्या पूण बाय द टायम आमी हे जाले इंटर्न जाले सो आमची सगळी ट्रेनींग ह्या नव्या हॉस्पिटलान जाला जस्ट स्टार्ट जाल्लें हॉस्पिटल तेन्ना आमचे कडेन एकूच आयसीयू आहलो जी आतां जी तुमी कॅज्युअलिटी पळयतात न्ही ती आतां तशी खूब वाडलेली आसता तेन्ना ती भितर गेल्यात आनी असो लेफ्टाक असो आउट पोचिंग आसा दॅट वॉज नॉट कॅज्युअलिटी स्ट्रेट आसली पण हांव हल्लीच एका पेशंटाक घेवन गेलो 8 दीस पयलीं एका कॅज्युअलिटी जाल्यार तें पॅक्ड आसा सो तुमकां सांगता फुडल्या 5 वर्सांक खूब गरज आसा त्या कॅज्युअलिटी वाडोवपाची आयसीयू बी बेड्स वाडोवपाची खूब गरज आसा तुमी रियलायज जातले आणि दोतोर आम्ही पळयता की इवन सावंतवाडी ते सायडीचे सुद्धा सगळे असे पेशंट्स बीन येतात सो ते सगळे पोवन कॅपॅसिटी वाडोवची पडटली टर्शरी हॉस्पिटल आमी खूब वाडयला आमी जेन्ना सुरू केल्ले तुमी जे आतां कंजेशन कॉम्प्लेक्स आसा इतलें नाशिल्लें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ओपन आसलो सगळे ओपन आशिल्ले ते मदीं जे आमी ब्लॉक काडले ते उरलेच म्हणजे 1990 टू आज म्हणजे देर इज अ लॉट ऑफ पिरियड 36 इयर्स खूब कितें बदललां कित्याक आतां आमी जेन्ना कॉलेजीन वयता ते आमचो 101 वॉर्ड आसलो जेन्ना हांव ऑफ्थॅल्मान रेजिडेंट आशिल्लो तेन्ना खूब बदलला खूब जागा खूब वाडयला सरकारान खूब वाडयला हांव डिनाय करना पण अजून वाडोवपाची असेसमेंट करपाची गरज आसा म्हणटा तुमी कितले आनी कितले एसेट म्हणजे कशें आसतलो एक मंथली काडपाचो बाबा आयसीयू आमची कितली ऑक्युपन्सी आसा वेदर इट इज 100% ह्याच्या वयरूय पेशंट भायर रावले काय 80% आसा यू नीड टू एसेस इफ इट इज बिटवीन 90 to 100% इज डेफिनेटली यू नीड टू एसेस दॅट काल पंचायतीन नाटंबरचे पंचायतीन तुमचो पंचायत लेवल इलेक्शनान आमदार त्याच जाग्यार जो झेडपी आसलेलो तो येयल्लो तेच सांगलें झेडपीचें इलेक्शन हांव स्वता झेडपीचें इलेक्शन हांव स्वता आंगार घेवन केल्लें कळटा हांव भोंवल्लो हांव सगळ्याक केल्लो पार्टी आशिल्ली सगळे पंचायत इलेक्शन बिटवीन 2 फॅमिलीज बी जातात म्हजे थोडे बरे म्हाका ते हांगाय आसले तशें थोड्या लोकांनी सांगलां हातून पडूं नाका आमी तुज्या बरोबर आसता सिंपल आसा म्हजे जेन्ना वॉर्डान म्हजो भाव जेन्ना झेडपी जाल्लो तेन्ना भाव इंडिपेंडंट जालो तेन्ना म्हणजे आमदार कोण आसलो तो हें म्हणटालो आमी म्हणलें हांगा आमच्या घरान येता कोण येता तो तुमचो मागीर पण झेडपीचो तो पंच आसलेलो तरी हें जालो तुका सांगला न्ही झेडपी पळय प्रत्येक इलेक्शन डिफरंट आसा असेंब्ली डिफरंट झेडपी कशें पळयतात आपल्या गांवांतलो पळयतात फाल्यां हांव मेणकुटचो आसल्या म्हज्या वार्डार म्हणजे हांव 100% म्हणना पण कशें आसा म्हज्या वार्डार म्हाका प्रत्येक फावटी आमकां 90% काडले सेम येता सर बस स्टँड काय बस स्टँड सोपत येयला मरे काम सोपत येयला पळयात वचा लिफ्टी बी सगळें जालें इंटेरियर काम चालू आसा बस स्टँडाचें आमी करता पावसा पयलीं करता